गोयचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार आजारी आशिल्ल्यान सरकारांतले मंत्री आनी प्रशासन ढळमळीत जाला. लोकांची कसलीच कामां जायना म्हूण मंगळारा समाज वावुरतल्यांनी मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या खाजगी बंगल्याचेर मोर्चा काडलो. तातूंत गोंयच्या राजकारण्यांनी वांटो घेतलेलो. भाजपाक मात मोर्चाचेर दुबाव आसा. सरकार बरें चलता तशेंच लोकांची कामांय वेळार जातात. जायते प्रकल्प गोंयांत चालू आसात. मुखेलमंत्र्याचेर काडिल्लो मोर्चा काँग्रेसीन काडिल्लो आनी हो सगळो प्रसिद्धी खातीर केल्लो काँग्रेसीचो स्टंट आसा, असो आरोप भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान केला. काँग्रेस पार्टी आनी तथाकथीत बुद्धिजीवी लोक गोंयचे हेंच्यांनी काल मुख्यमंत्र्याच्या आपल्या प्रायवेट घराचेर मुख्यमंत्र्यान राजिनामो दिवचो म्हणून मोर्चा काडलो. आमी कंडेम करता ह्या कृतीची. खरें म्हणजे काल मोर्चाक जवळ जवळ म्हाका दिसता 60 ते 70 गोंयभरांतली जनता आशिल्ली आनी तेजे पेक्षा जास्त पोलीस आशिल्ले. आनी ह्या 60 जाणां भितर गोंयचे 9 काँग्रेसीचे आमदार आशिल्ले. मोर्चे काडटलो जाल्यार किमान ह्या काँग्रेसीन ते आमदारांनी अरेंज करूंक जाय आशिल्लें. आपले किमान एक 25-25 लोक किंवा 200-200 लोक तरी हाडपाक जाय आशिल्ले. आमकां खूब वायट दिसलें इतल्याच खातीर गोंयचे मुखेलमंत्री दुयेंत आसात. तेंच्यांनी दुयेंत जावपाचें सोंग करूं ना. हेज्या पयलीं कितलेय लोक दुयेंत पडले, कितलेय मुख्यमंत्री दुयेंत आशिल्ले. मुख्यमंत्री जयललिता आशिल्ल्यो, आनीकूय मुख्यमंत्री आशिल्ले, विजू पटनायक आशिल्ले, के मुफ्ती मोहम्मद सईद आशिल्ले. हेंच्या घराचेर काँग्रेस पक्षान केन्नाच मोर्चा काडले ना. आनी म्हाका कीव येता दिगंबर कामतीची, ते सारकिल्लो एक सिनियर आमदार जो मुख्यमंत्री म्हणून आशिल्लो, आमच्या मुखेलमंत्र्या सकयल ताणें जवळ जवळ 10 वर्सां काम केलें, विरोधी पक्ष आसतना आनी मुख्यमंत्री आसतना. आनी तेजे सारकिल्लो मनीस सुद्दां असल्या काँग्रेस पक्षाच्या नाटकाक बळी पडटा, हेजी कीव येता दिगंबर कामतीची. खरें म्हणजे गोंया भितर आज कालच्यान इफ्फीचें उद्घाटन जालां आनी काँग्रेस पक्षाक एक दिसून आयलें आसतलें की ऑल इंडिया प्रेस मिडिया थंय आयिल्ली आसा. ते निमतान तांकांय प्रसिद्धी मेळटली देशभर आनीक आमी कितें तरी मोठें कार्य करता हें दिसतलें अशें तांकां दिसलेलें. कित्याक गोंयभर सगळ्याक प्रगतीची कामां चालू, डेव्हलपमेंटाची कामां चालू आसा. सगळे मंत्री आपआपली योग्य कामां बरी भशेन बजावतात. डेव्हलपमेंटाक गोंयच्या खंयच खंड पडूं ना. हेका लागून हांव काँग्रेस पक्षाक आनीक अपील करता की तेंच्यांनी म्हटलेलें आमी कोर्टान वतले भारतीय जनता पक्षाचें सरकार बरखास्त करपा खातीर. तुमकां कापास्ताद आसा जाल्यार काँग्रेस पक्षान कोर्टान वचचें आनी भारतीय जनता पक्षाचें सरकार बरखास्त करून घेवचें. आज काँग्रेस पक्षा कडेन तितली हिम्मत उरूं ना, कारण काल सुद्दां मोर्चाक म्हाका दिसता तेंचे 14 आमदार उरल्या. भितरले 9 आमदार उपस्थित आशिल्ले आनी 5 आमदार येवना. हे कित्याक येवना तेजी तेंच्यांनी पयलीं चवकशी करची पडटली. सध्या तेंचे कडेन
खंयचीच कार्यक्रम ना, आंदोलन करतलो कांयच मुद्दे ना. त्या खातीर काँग्रेस पक्ष असली नाटकां करता, सवंगाची नाटकां करता फक्त प्रसिद्धी घेवपाक. हेचो भारतीय जनता पक्ष आमी निशेध करता. आज गोंयांत सरकार बरें चलता, लोक संयमान काम करतात. पूण म्हाका दिसता जशी स्पीड आशिल्ली तशी नासत, पूण सगळे मंत्री काम करतात वेवस्थीत. काल पयर सुदीन ढवळीकरान सुद्दां स्टेटमेंट दिला, आपूण आपलें काम वेवस्थीत करता, आपले खात्याची कामां बरी चलतात. तशेंच सगळे मंत्री आपली कामां वेवस्थीतपणे करतात आनी हेजो हांव काँग्रेस पक्षाचो निशेध करता. आझाद मैदानाचेर मुखेलमंत्र्यान राजिनामे दिवन दुसऱ्या खंयच्याय मंत्र्याक दिवचे म्हूण मागणी घेवन उपासाक बशिल्लो राजन घाटे समाज वावुरपी न्ही, जाल्यार तो काँग्रेस पक्षाचो कार्यकर्तो आसा आनी ताका मागणी करपाचो कसलोच हक्क ना, अशें विनय तेंडुलकर म्हणटा. एकलो RTI एक्टिविस्ट उपोशणाक बसला, तेका अधिकार ना मुख्यमंत्र्याचो 48 वरां भितर राजिनामा मागपाचो. तेका अधिकार ना. तेणें कितलेय दीस उपोशण करचें, कारण तेका सुद्दां उपोशणाक बसोवपाक सुद्दां काँग्रेस पक्षाची फूस आसा, कारण तो काँग्रेस पक्षाचो कार्यकर्तो आसा. आनी आमचे कडेन फोटो आसा काँग्रेस हावजान मिटींग आशिल्लें किंवा तो मोर्चा काँग्रेसीचे आशिल्लो. तो RTI एक्टिविस्ट न्ही, तो काँग्रेस पक्षाचो एक कार्यकर्तो आसा आनी ह्या काँग्रेस पक्षान तिका फूस लावन बसयल्लो आसा. राजन घाटे उपासाक बसला म्हूण कांयच फरक पडना. तांणी जाय तितले दीस उपासाक बसचे अशेंय तेंडुलकर म्हणटा. तेणें कितलेय दीस उपोशण करचें, भारतीय जनता पक्षाचेर आनी गोंयच्या सरकाराचेर तेजो कांयच परिणाम जावचो ना. तेका जाता तितले दीस तेणें उपोशण करचें. काँग्रेस पक्षांनी ही नाटकां करतात तेजे बरोबर बसपाची, ती सवंगां चालू दवरची. राजन घाटे काँग्रेसीचो कार्यकर्तो आसूं नाजाल्यार समाज वावुरपी, पूण तो एक गोंयकार आसा. हे भाजपाचो अध्यक्ष म्हूण जरी विनय तेंडुलकर विसरलो आसत, पूण तेंडुलकर गोंयचो खासदार आसा आनी राज्यसभेन गोंयचें प्रतिनिधित्व करता. एक खासदार म्हूण गोंयच्या लोकां बद्दल ताका मोग आसपाक जाय. भाजपाच्या नदरेन राजन घाटे उपासाक बसला हें आवडोंक ना आसत. लोकांचें सोडल्यार सुद्दां सरकारांतले मंत्री आनी तेको दिवपी पक्ष सरकार चलना म्हूण बोवाळ घालतात तांचें कितें?